जे इश्यू जो आसा जे आमचे मंत्री गोविंद गावडे यांचे जे आरोप जाता रिगार्डिंग ते कॉलेप्स जाला ते जबाबदार धरून तांकां जे आज तेंचे रेजिग्नेशन मागता आनी जितून तेंचो कसलोच असो तेंचो हे ना की फॉल्ट ना की जेणे करून तो बहुजन समाजाचो आज नेतो म्हणून आज सबंद गोंयभर जो वावुरता बहुजन समाजाक लागून आनी आमी आज ते संदर्भान प्रेस घेता की जे कितें चल्लां तितून तेजो कसलोच दोश असो ना जो मेरेन ती काही गोश्टी तेज्यो त्यो ज्युडिशियल आसा जो मेरेन तो फॉल्टी जायना तो मेरेन तेका आमी मागता सीएमा कडेन की तेंच्यांनी जे जे ऑपोजिशन जे कोण तेजे हेका आरोप करता आनी तेजें रेजिग्नेशन मागता तेणी विचार करचो आनी जे कितें आसा तेका न्याय दिवचो आनी तेका कसलेच तेजी फॉल्ट नासतना तेका आमी सीएमा कडेन मागता की जे बहुजन समाजाचो एक नेतो जो आमच्या मदीं तो महासंघाचो एक आमचो तेका तेजे फाटल्यान तेंको आसा आनी लोक तेच्या फाटल्यान आसा आनी म्हाका सीएमा कडेन की हितून जस्टीस जे कितें आसा न्याय आसा तो दिवचो। एक बारीकसो आढावो घेवपाचो सारको दिसता कित्याक जेन्ना कला अकादेमीचें काम सुरू जावच्या पयलीं 3 एजन्सींनी स्ट्रक्चरल ऑडिट केलें आनी तितून GEC जेम्स इंजिनियरींग सर्वीस प्रायवेट लिमिटेड ही बॉम्बे बेस्ड एजन्सी आसलेली आनी IIT मद्रास ह्यो 3 स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपनी ज्यो आशिल्ल्यो एजन्सीज आशिल्ल्यो त्यो ऑडिट केले आनी तितून GEC आनी जेम्स ह्या 2 एजन्सीनी सांगलें आनी गव्हर्मेंटानूय सांगलें की जो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा हो डेमोलिश करचो म्हणून की बाबा हे डेमोलिश गव्हर्मेंट म्हणजे मंत्री आशिल्लो तेन्ना आनी चेअरमॅन आमचो गोविंद बाब आशिल्लो तेन्ना तेंचें मत आशिल्लें की हे डेमोलिश करचें। तेज्या उपरांत जेन्ना CCF जेन्ना ही कला अकादेमी 1981 कोणें बांदली चार्ल्स कोरेया ह्या आर्किटेक्टान ही बांदली आनी तें जें फावंडेशन जें आशिल्लें तें हायकोर्टान गेलें आनी तेंच्यांनी मद्रास IIT मद्रास हांच्यान राधाकृष्णन पिल्लय हाजे स्ट्रक्चरल एक्सपर्टाचें एडवायस घेवन सांगलें की हें डेमोलिश करपाचें ना म्हणून आनी बेस्ड ऑन तेज्या रिपोर्टाचेर ना जाल्यार हें स्ट्रक्चर तेन्नाच डेमोलिश जातलें आशिल्लें आनी हो इन्सिडंट घडचो नाशिल्लो। आतां ह्या पद्दतीन गोविंद गावडे सरान फॉलोअप करताले कित्याक आमी ताका निकट क्लोजली पळयला तो कसो काम करता तो। आतां ह्या कामाक तेजे खंयच म्हाका सांगता PWD वॉज इनवॉल्व इन दीस कन्स्ट्रक्शन बिजनेस। आतां हितून तेकाच एकट्याकूच ब्लेम कित्याक तेका एकट्याकूच हो ब्लेम कित्याक तेजो इनवॉल्वमेंटूच ना लोकांक दिसता तेजें इनवॉल्वमेंटूच ना तो खंय इनवॉल्व आपूण पर्सनली खंय ताणें प्लान पास करूना ना तर ताणें टेंडरान तेजो खंय इनवॉल्वमेंट ना लोक खंयचेंय कितेंय काडटा कित्याक आयज बहुजनान एक बरो खंबीर आनी एक फुडारी नेतो मेळ्ळा म्हणटा तो गोविंद गावडे। फक्त गोविंद गावडे ह्या नांवान लोकांचो आक्षेप आसा लोकांक बहुजनाचो नेतो पसंद ना कित्याक आयज जे आमी हांगा सरल्या एक बहुजन महासंघ हांगा जो आमी उबो रावला हो आमी सांगतात की आमी हे अत्याचार बहुजनाचे केन्नाच आयकून घेवपाचे ना। कॅबिनेट डिसिजन जावन आमचे PWD डिपार्टमेंटाक जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो ते काम करपाचें हें दिल्लें तेन्ना एकेच मंत्र्याक दोशी कसो धरूं शकता। दुसरी गजाल अशें आसा की गोविंद गावडे सर हो बहुजनांचो लिडर आसा बहुजनांचो नेतो आसा तो आनी हो बहुजनांचो आवाज बंद करपा खातीर बहुजनांचो ताकद कमी करपा खातीर ही रेजिग्नेशनाची मागणी करता। तेका लागून बहुजन महासंघ जो आसा तशेंच आमचो बहुजन समाज गोंयचो आसा तो पूर्णपणे गोविंद गावडे सरांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसा। आमकां भारतीय जनता पार्टी एक सांगपाचें आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो सरकार येयल्लो आसा तेतून बहुजन समाजाचो खूब व्हडलो वांटो आसा आनी बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाकूच जर कोणी घालो घालता किंवा हात घालता जाल्यार बहुजन समाज खंयसरूच फुगी पडचो ना ते खंबीरपणे हेचेर आवाज उठयतलो आनी तेच्या खातीर आमची मागणी आसा आनी आमच्या गोविंद गावडे सरांकूय आमचें सांगणें आसा की कितलेय तुमचेर आरोप करूं किंवा कितलेय तुमचे रेजिग्नेशनाची मागणी करूं तुमी रेजिग्नेशन दिवपाची गरज ना
कित्याक हो बहुजन समाज तुमच्या वांगडा खंबीरपणान हांगासर उबो आसा. सो आनी एक म्हणजे अशें आसा की आमचे जे नेतृत्व जे आसा बहुजन समाजाचे जे नेतृत्व जे आसा ते नेतृत्वाक तुमी हें करूं नाका. जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा ते जावपाकूच जाय, तेजे बद्दल आमी डावट करिना. पूण जो मेरेन इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो पर्यंत तुमी अशा प्रकारची भाशा वापरूं नाका आनी एकाच मंत्र्याक टार्गेट करूं नाका. हांगासर जो कोण दोशी आसा तो दोशी धरतलोच. मुख्यमंत्र्यान काल स्टेटमेंट केलेलें आसा की तेजेर खरें इन्क्वायरी जातली आनी ती इन्क्वायरी जाल्या उपरांत मागीर दोशी आसा तेंचेर कारवाय जावपाची ही आमची मागणी आसा.